देवा तूं आमचो ओरो, तुका बोजूंक वोंदूंक येता. देवा तूं आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोवन दिता. देवा तूं आमचो ओरो, तुका बोजूंक वोंदूंक येता. देवा तूं आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोवन दिता. बापाक पुताक आत्म्याक, वोंदोन मोयमास आसना. बापाक पुताक आत्म्याक, वोंदोन मोयमास आसना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा बिडीनो, कोण एकलो म्हणटालो आमचें आख्खें देवशास्त्र थियोलॉजी एकेच वडीन आमी आटापूं येता, आनी ती म्हणल्यार जेजू संवसारांत आयलो मनशा कुडाक पातकांतलो निवारून सर्गीच्या राजान व्हरूंक. देव आमचो ओरोंब आनी देव आमचो शेवट हें आमी आतांच गायलां. आनी होच ओरोंबाचो देव दर एकल्याक आमकां स्वर्गा राज्यांत व्हरूंक होच ताचो प्रयत्न. देवान आमकां रोचल्यात दर एकल्याक आमकां आपल्या वांगडा जिवंक. होच प्रयत्न आमी दोन दिसा आमी करता तेन्ना संवसारांत आमकां जायत्यो आडखळी येता. मनशा वरवीं आडखळी वो आमच्या गणिता वरवीं आमकां आडखळी येता. तेन्ना हो हावेस मनान धरून ही सर्गीची वाट आमी तांकूंक प्रयत्न चालूच आसूंक आनी हे भाशेन त्याच देवाची मजत आमकां मागून ही मिसाची भेट आमी भेटोवया. कश्ट वतले आमच्या बाबा मेळा बसत हे पिडे रोगांतली बरी कर म्हणून मागुया. आनी जी कोण मरून गेल्या तांकां सासणेक सूख मागुया. तेच भाशेन मागुया आयज जे कोण आपलो समारंभ वाडदिसाचो समारंभ करता आनी आपल्या पासत माग म्हूण सांगलां तांचोय आमी उगडास करता. आमची स्पातकां ओडकून घेवन देवाची काकलूत मागून सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर्प देवाक आनी तुमकां बाबा बणिल्लो सगळें हांव चारून सांगता. मना चिंतून तोंडान चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच वार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा पडिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात पूण प्रार्थना मागता. सर्प देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. देव आमच्या बापा, मनशाची चळवळ तूं निरंतरी करताय, तरी ह्या काळार अदीक भरपूर कृपेन तुजे पोरजेक तूं दादोशी करताय. तुजे हे वेंचून काडलेले पोरजेचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी नव्यान जल्मल्यांत आनी नव्यान जल्मूची आसात त्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा.
एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाची भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यांत थंयची तांकां भायर काडटलो. जोळी मोळी शिपोडल्यांत तांकां जमा करतलो आनी आपल्या कासा देशांत परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचे एकूच राष्ट्र करतलो आनी सोमेस्तांचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राजांनी तीं दोशी आसची नात. कुड्या देवाची बोजोन करून आपल्या नोश्ट्या कर्तुवांनी ओ दुसरे कसल्याच पातकांनी ती बोसटोवची नात. ताणें जायते पावटी म्हाका नाकारला, तातूंतली हांव तांकां निवारतलो, तांकां नितळ करतलो. ती जातली म्हजी पोरजा आनी हांव जातलो तांचो देव. दावीद म्हजो सेवक तांचे राजवट चलयतलो. सगल्यांक एकूच गवंडी आसतलो. ती म्हज्यो आज्ञा सांबाळटली आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटली आनी तांच्या पोरमोणे चलतली. जो देश हांवें म्हज्या चाकरा जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेताले ते देशांत तीं जियेतलीं. तीं तांचीं भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं थंय जियेतलीं सदांकाल. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणाक तोखपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो आनी तांचे मदें सदांकाल म्हजें पवित्र बिराड करतलो. तांचे वयर म्हजें ठिकाण करून हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पोरजा. आनी जेन्ना तांचे मदें सदांकाल म्हजें ठिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पोर हांवूच. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, गवंडी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. जबाब, गवंडी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकोन घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिपडायलोलो तोच ताका जमो करता. जसो गवंडी शेळयांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब, गवंडी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिस्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पोराचें उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातलीं. जबाब, गवंडी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक कुशालकाय भोगतली. तांचें रुडोन सोंपून तांकां हांव संतोश बरीत करतलो. तांकां बुजवण दितलो. तांची दुखाबरीत काळजां आनंदान भरतलो. जबाब, गवंडी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडोयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज
आनी एक नवें मन घोडात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून केल्लें तें पळयोवन मारयेशी आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो. पूण तांचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिसेवाशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां खडयलें. म्हणटच परम याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी आपली सभा भरली. तांणी म्हळें, हो मनीस जायत्यो खुणां करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगळो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे पोरजेचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याज्ञीक आसलो. ताणें तांकां म्हळें, तुमी कांयच समजनात. सगळ्या राष्ट्राचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजनात. हें ताणें आपलेच मनांतलें म्हणलें ना, पूण त्या वर्साचो परम याज्ञीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मरचो आसलो आनी न्हयच पोरजे पासत पूण देवाच्या आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमो करून एक करचे पासत. त्या दिसा तावन ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेजू जुदेवा मदें उक्तेपणी भोवना जालो, पूण थंयसरलो भायर सरून ओरोण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्रायम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलेली. आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवांत सावन जेरुसलेमाक गेल्लो. ती जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता? तो परबेक येतलो की ना? जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीलो, एका गांवांत एका चोराक सोदूंक जायती सूद चलताली आनी पुलीस जाता तितलो आपलो पावर एके भाशेन उजार करून ताका सोदताले. आनी सोद जायतो चालू आसतना कोण एकल्या मनशाक धरता आनी तो चोर म्हूण ताचेर गाराणें घालता. पूण खरेपणी तो चोर आसना, पूण ताका दोत्तोच सगळ्या पत्रांचेर आनी हेर खबर जाली की पुलिसेन चोराक धरलो म्हणून. आनी उपरांत जेन्ना गमलें की तो चोर न्हय म्हूण आपल्या ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाक एके भाशेन लॉस जातली म्हूण ह्या मनशाक तांणी चोर म्हूण मानूंक लायलें आनी ताका एके भाशेन लोकां पोरचे मुखार चोर केलो. लॉजीक लागून हें पुलिसेन करूंक लायलें. बाबडीनो, आयज असलेंच कितें आमी शुभ वर्तमानांत पळयता. कायफास हो परम याज्ञीक थंय जेन्ना जेजू करतालें तें आयकून आनी जेजूचेर गाराणें घातली तेन्ना ताणें म्हटलें, सगळ्या राष्ट्रांचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजनात. जेजूचेर गाराणें घालूंक तांकां पुरावो नासलो, पूण रोमकार जे इस्रायलाचेर राज चलयताले तांकां भिवन आपलें देव मंदीर बंद जातलें वो तांचे गुलामपणांत अदीक
ते उत्तले म्हणून जेजूक एके भाशेन टार्गेट करता ते आनी ताचेर एके भाशेन गारेणें घालून ताका जिवेशी मारूंक सोदता. बाबडीनो असले समाजान आमी जायते पळयता. आपली कात सांबाळूंक म्हणटा आमी दुसऱ्याचेर घालप. आपणाक बरो वो सात्वीक म्हूण समजून दुसऱ्याक एके भाशेन ताचेर गाराणें घालून ताका सांपडावन दिवप. आपूण इनोसेंट पूण दुसरो एके भाशेन गुन्यांवकारी. आनी जेजूक असलें भोगलें. जेजू मनीस कसो असो कश्टवलो. ह्याच वाचपान आमी आयकता तो जायत्यो कुणां करून दाखयता. हेवूय ते म्हणटा ह्यो कसल्यो कुणां, जायत्यो बऱ्यो कुणां आसल्यो पूण तांकां ते मानून घेवंक जायनासलें. आयज काल आमी समाजान जायत्यो बऱ्यो कुणांय पळयता. कांय फावटी आमचें मन तो दापलेलें आसा त्यो बऱ्यो कुणां आमकां दिसून येना. जेजूच्यो बऱ्यो कुणां तांकां माननासल्यो. आयज देखूच ल्हान शिकवण घेवया दर एकल्याक. आमकां बरी म्हणूंक आमी दुसऱ्याक फासाक सांपडायता काय, वो आमकां बरी म्हणूंक जी आमी काम करता, जी आमच्या जाग्यार आसा थंय बरें आमचें इम्प्रेशन दिवपाक एके भाशेन दुसऱ्याक सोकला घालता काय. जेजू कसलें भोगलें पूण जेजू करीत रावलो वावर जो बापान ताका दिल्लो तो वावर करीत तो रावलो. जें आमचें कार्य आसा तें आमी करीत रावंक आनी बापाक ह्या वावरांतल्यान महिमा दिवंक वावरुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सपलिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबेचे आदवाक सर्वेस्तर मानून घेव. प्रार्थुया. सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, तुजें नांव उचारून पवित्र स्नान घेतल्यांक नवें जिवीत दिवन सासणाच्या जिविताक तूं तयार करताय. तुज्या चाकरांची ही दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे ओतरेक सुफोळ कर आनी तांची पातकां धुवन काड. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें.
आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां व्हडत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 प्रभुरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उसळी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उसळी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्वंडरा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या कोवळे बापा, ह्या सगळे यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा बडीची काकृत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यंदर नृतान सर्व काड तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणात सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सर्वंदनाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवसार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. देवाच्या आयज पयसशी पडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करच्याक जेजू पराधीन जालो. प्रार्थया. मोहिमेवंत देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या भोव पवित्र रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे वरवीं देव सैमाची आमकां वांटेली कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोद पतिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. म्हजो पातलाव करून तुजी कशी जाल्या, तुजो कुरी सुरू